जेजू, तुजो पवित्र आत्मो आमचे सवें जागृत कर आनी तुका पवित्र आत्म्यान आमी बसता. तुका नमस्कार करून सगळें आमचें जिवीत जें तुवें आमकां देणें दिलेलें आसाय हेंच जिवीत तुका आमी भेटयता. ह्या जिवितांत तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जेजू सवें आमी घडून आयिल्लीं आसा जाल्यार देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन आयिल्लें आसा. आमी तीं मनशां जीं देवान आमकां रचलीं आनी आतां वाडयलीं. आमी जेजूचे खूद सांदे जावंक लागता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेता. पूण आमी तर आमच्या सगळ्या आपलेपणान जिवन तुका ही देणी दिलेली आसा ती घडून तुका तर आमी ती समर्पिता जाल्यार आजून आमचें जिवीत तुज्या एकवटान पूर्णपणे ना. कित्याक खूब पाटी ही देणी आमकां जाय पळय तशींच आमी वापरूंक लागता आनी तुका आमी विसरता. पूण ह्या वेळार जेजू आमच्या सगळ्या भाव भयणांक बावतिजमा वरवीं आमकां पवित्र आत्मो मेळिल्लो आसा आनी थिरावणेच्या संस्कारांत वय आमी दृढ पवित्र आत्म्यान भरोन आमी जेजूच्या एकवटान ताका साक्षी दिवंक लागलेलीं आसा. पूण खूब पाटी तशें जावंक ना. आमचीं उतरां कन्यो चाल संवसारांतल्योच कश्यो आसात आनी ताका लागून आमी खूब वयर सकयल जाता, कासावीस जाता. हें सगळें आमचें जिवीत जें आमी अणभवलेलें आसा आनी जें जेजू सवें आमी तें घडोवन हाडूंक ना तितलेंय आमी जेजू तुका आतां समर्पून तूंच आमकां नितळकाय हाड. स्पश्टपणी पळोवंक तुजे पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी आमी अदीक आनी अदीक तुजे खरें सांदे जावन जिवंक लागतले. सगळ्या आमच्या भाव भयणांक संवसारांत आसा तितल्याय क्रिस्तांवांक हिंच्याय पंगडाचे आसूं ती तांकां सगल्यांक तुज्या ताब्यांत करून तुका आमी ताका समर्पिता. तुजो पवित्र आत्मो आमचे सगल्यांचेर देंवय आनी आमकां अदीक गोठायन भर. जीं कोण आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात तितल्यांची आमी आठवण करता. जीं कोण आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांचो उगडास करता. जीं कोण आपलें समर्पण केल्लें आसा तांचोय आमी उगडास करता. जांकां तरेतरेचीं दुयेंसां जाल्लीं आसा आनी कोवीड जाल्लेलें आसा तांकां आमी सगल्यांक तुजे सरशी हाडटा. तुजो स्पर्श करून तांकां पेखोवणी दी आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर. गोठायन मोगान तुज्या उदीकान उदीक ती वाडोवं. आर्गां, दिनवास, महिमा, वाखाणणी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. Sacramental raulolea mogan
मोगाच्या जेजू साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा भोगोय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मुनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमेचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांत ओगू आमी तुज्या मोगाची कोणा आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांत ओळखू आमी तुज्या मोगाची कोणा जेजू तुवें आमकां शारती दितलो म्हूण सांगलें आनी तो तुवें आमकां दिलोय. पवित्र आत्म्यान देवून ये भावार्थ्याची काळजां भर तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासूं दी. पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गी किरणां फांकयत ये
तुजो उजवाड घालीत ये. ये दुर्बळांच्या बापा, ये वरदाना दिणारा, ये काळजाच्या उजवाडा. बोव बोरत्या बुजवणारा, ओतम्याच्या धुलो पावण्या, बोल्ल्या शितोळ विस्वार्या. वावरामध्ये सवस्तकाय, उन्हाळ्यात तूं शितोळाय, रोडण्यात दुखींत तूं गोठाय. जा आनंदाचे दिप्ती, तुजेर विस्वास तोल्यांची, बोरती काळजां मोनाची. तुज्या आदारा विणे वायटाक पडना तसलें कितेंच ना मनशा सोवें. मेळ्ळ्यांक धुवन तूं नेटोय, सुकलोल्यांक शिंपून भिजोय, गायिल्ल्यांक गाय पेकवय. ताण जाल्ली मान बागाय, शेळमोडी काळजां उलपाय. वांखडी वाट चलतेल्यांक निठाय. तुजे 7 गूण दी आमकां, तुजेर विस्वास ठेवतल्यांक, खालत्या भावार्थ्यांक तुज्या. दी इनाम सुगुणाचें, दी बोंदीर सोडवणेचें, बाग सासणाच्या सुखाचें. आमेन. सर्वेस्पराक जोय. जेजू, आमची जी वाड कुडीची घोट्टा त्या प्रमाणे तुजो पवित्र आत्मो आमकां जाणवायेन बोगता. जेजू, तुवें आमकां एक नवीच शिकवण दिल्ली आसाय. देव ते एक जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो बापा आनी पुता सावन उपसवता. कित्याक तूं आमकां कळोवंक सोदताय, ओ बाप आमकां कळोवंक सोदता तें तो कळयता, तो आमकां दाखयता कशे भाशेन तें घडोवन येवंक जाय. ती वाट तो आमकां दाखयता आनी घडोवन हाडच्याकूय तो आमकां मदत करता. आनी घडोवन जालें म्हणटच वय ती पवित्र आत्म्याची देणी आमकां
अणभवूंक मेळटात. आर्कां आनी दिनवास तुका जेजू, कित्याक तुवें आमकां कितली मदत केलेली आसा, कितलें तुवें आमचे पासत घडोवन दवरलेलें आसा. पूण आमी आमच्याच वस्तूंक जियेली म्हणटोच ताचो फायदो आमकां पूर्णपणे मेळ्ळो ना. आमी एके वतीन उणेपणान जिवंक लागता, कित्याक आमचें मन तितलें व्हड न्हय, पूण आमचें मन अदीक आनी अदीक व्हड जावंक जाता जितले आमी तुज्या पवित्र आत्म्यांक हाजीर जावंक लागता. तुका हाजीर जाली म्हणटोच तुजो पवित्र आत्मो आमचें सगळें अदीक आनी अदीक वावरूंक लागता आनी आमकां जाणवायेन बोधता. ही सगळी देणी तुवें आमकां फावो केल्या जेजू, तर आमी तुका आर्गां दिता. आनी सगल्या आमच्या भाव भयणांक आयज आमी तुजे सुरशें हाडून ताका हाजीर कोत्ता. जीं बंदखणींत आसात, तरेतरेच्यो बंदखण्यो, न्हयच कैदी जाल्ल्यांक, पूण आमी तरेतरेचे बंदखणींत कैदी कशे जियेता. आमच्याच एके चालीन जितली उणी आसा तातूंतच आमचें जिवीत सादता. अशें जावंक जायना जावच्याक आतां आमी तांचें सगल्यांचें जिवीत तुज्या ताब्यांत कोत्ता. जाणो ओ नको जावं, पूण तुका आमी तांकां भेटयता आनी तुजो तूं तांचेर स्पर्श कर आनी तांकां पेखोवणी हाड.
Berkat Tuhan Yesus, firman suka, महिमा Tuhan Yesus. Makan itu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Jesus, in today's gospel, you ask each of us a question. Do we know and experience in our lives the gift and the power of the Holy Spirit? Because after your death and resurrection, Lord, you promised to give your disciples the gift of the Holy Spirit. You knew that the disciples would need the Holy Spirit to carry on the mission entrusted to them. And therefore, you had promised that you would send them the Spirit. And that is why the disciples were instructed to wait in Jerusalem. Just as you were appointed with the Spirit at the beginning of your ministry, so too the disciples needed the anointing of the Holy Spirit in order to carry out the mission entrusted to them. Through you, O Lord, the Holy Spirit is given to all those who are baptized, and the Spirit enables us to live a new way of life, a life of love, peace, joy, and righteousness. In a way, the Spirit fills our hearts with love of God and gives us the strength and the courage that we need in order to live as faith-filled disciples. The Spirit helps us in our weakness, enables us to grow in spiritual freedom. In a way, Lord, the Spirit instructs us in the ways of God and guides us in living according to God's will. Isaiah had foretold the 7 gifts of the Holy Spirit, that is, wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. And Lord, we see that you offer us the gift of the Holy Spirit so that we too may experience these gifts of the Holy Spirit, that our lives may be transformed in ways that are much better. You want to make our faith strong. You want to give us hope that endures and a love that never grows cold. And Lord, we thank you for all this. We thank you for all the good things that you have done for us. And now we place our prayers and petitions before you, O Lord. Lord, we ask you to be with us, especially during these trying times. We are sure
that you will always guide us through these situations that we are in. And in a way, Lord, we ask you to help us, to guide us and protect us. We also continue to pray for all the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for those tested positive, for those ill in hospital, for those seriously ill as well. And Lord, we also pray for the doctors, nurses, the medical staff, and all those who toil day and night. We pray for the government and the health authorities that they too may take appropriate steps for the good of the people. At the same time, Lord, we pray for each and every one of us. There's a lot of fear and doubt in these times regarding the vaccine, regarding the lockdown, regarding the whole pandemic situation, and especially as the cases of black fungus begin to increase in number. And for this, Lord, we place our trust and faith in you, for we know that you will always protect us. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their anniversaries today. We pray in a very special way for all those who feel lost, rejected, who in some way or the other are not able to be at peace with themselves, those who constantly doubt, those who are afraid, those who have faced rejection and betrayal. We place all of them before you, O Lord, and we ask you to bless them, to give them the grace and the courage so that they may be able to live with the power of the Holy Spirit guiding them. And we ask you, Lord, to be their comforter and their source of protection. We also pray for all those in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them and for all those who take care of them. We also continue to pray for peace in the world, peace among nations, among religions, peace in the neighborhood, and especially peace in our families and within us. We ask you, Lord, to give us all the necessary graces that we may need so that we may be able to place all our trust and our faith in you. We ask you, Lord, to guide and protect us in all that we do. And we pray for the gift
of the Holy Spirit, that all of us may be willing to accept, that we may be ready to allow the Spirit to direct our lives. That guided by the Holy Spirit, we may then move towards doing many great things in our lives. Above all, we pray for the gift of the Spirit so that we too can participate in building the kingdom of God on earth. So, Lord, as we spend these few moments in silence, we pray for this grace, and at the same time, we also place before you, O Lord, all those other intentions that we have in our mind. We thank and praise you, Lord Jesus, for all that you have done for us in our lives. O sacrament most holy, O sacrament divine,
Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Sonskarakitल्या वोर्त्या सांगांची नोमान कोर्ता सोडून देऊन आलो रीती सेवा दोव दोता Sojmacie विषय आमचे घुसपटात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सोयमोर्थे विषय दिना प्रीतीच्या पाक आमच्या जयती वोत पोताच्या मोरगोटून खाळजान तोंडान वंदुया वकाळुया उपजल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोणा मांदिवया सासणांक सासणांक आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू ती आमकां काळीस दी म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारकें. मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू दी म्हाका काळीस दी म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारकें.